आम्ही आता MBBSचे 200 सीट केल्ले आहा. आमचे पयलीं 180 आसले. सो आमचे 20 सीट वाडल्या आणि हे 20 सीट दीस एकेडमीक इयर म्हणजे आता आज फाल्यांच्यान तांचे एडमिशन चालू जातलें. तातूंतले 3 सीट ऑल इंडियाक वतले आनी 17 सीट आमकां गोंयच्या भुरग्यांक मेळटले. सो दीस इज अ गूड नंबर दॅट एडिशनल आमकां 17 सीट गोंयच्या भुरग्यांक मेळटले. दोज हू आर एस्पायरींग टू बिकम दी डॉक्टर्स. हय, आतां हें कितें आशिल्लें जाणा, आतां NMC तुमकां 150 वयर सीट दिना एका कॉलेजाक. आमकां एक वन टायम रेजोल्यूशन आमकां एक चान्स पडलो आनी आमी रोखडेच एप्लाय केले आनी आमकां 200 मेळ्ळे. हाच्या फुडें ते 200 खंयच्याच कॉलेजीक दिवचे ना. सो आनी सीट्स वाडूंक जाय जाल्यार आनी कॉलेज येवची गरज आसा अशें दिसता म्हाका. आनी खूब भुरग्यांक दिसता आपूण डॉक्टर जावचें म्हणून. पण सद्याच्या कॅपॅसिटी आनी NMC रुला प्रमाणे ते आमचे इतलेच आमकां आनी वाडोवंक मेळचें ना. आणि न्यू कॉलेज जालें जाल्यार मेळपाक न्यू शकता. कॉलेज येतलें आनीक 150 घालूंक मेळटलें.